पावसाळ्यात कझिनो बोट अरबी दर्यांत दवरली जाल्यार ती इबाड जावंक शकता असो युक्तिवाद याचिकादार ग्लोबल ग्लोब हॉटेल्सान हायकोर्टात केलो. कझिनो चलोवपाक सगळे तरेची परमिशनां मेळसर बोट पणजी पोर्टांत दवरूंक दिवची म्हूण कंपनी मागता. गोपाळ कांडाच्या ग्लोबल ग्लोब हॉटेल्सान तांची कझिनो बोट पणजी पोर्टांत नांगरूंक परवानगी मागल्या. कझिनो चलोवंक सगळे तरेच्यो परवानग्यो मेळसर सरकार कझिनो सुरू करपाक दिवचे ना. सध्या कांडाची कझिनो बोट अरबी दर्यांत पार्क केल्या. पावसांत बोट दर्यांत उरल्यार इबाड जायत म्हूण कंपनी ती दवरूंक सोदता मांडवीत. इंजीन आनी एमर्जन्सी सुरक्षा यंत्रणा सारकी आसत जाल्यार मांडवी न्हंयत ते बोटीक नांगर घालपाक 24 वरां भितर परवानगी दिवं येता म्हूण सरकारान कोर्टाक रिप्लाय दिला. सरकाराचें म्हणणें मानून घेवन हायकोर्टान बोटीचेर सर्वेयर धाडून इंजीन आनी एमर्जन्सी सुरक्षा यंत्रणा तपासची म्हूण निर्देश दिला. मात कझिनो लायसन्सा विशीं सुनावणी 27 जूनाक दवरल्या. कंपनीचें सगळें सादलें जाल्यार कांडाचो कझिनो मांडवीत 6वो कझिनो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.